सडये शिवोले सातेरी देवस्थानाच्या कामाचो शेनवारा शुभारंभ जालो। एकदा देवस्थानाचे काम पुराय जातकर भोवतणी सुशोभितीकरण करपाच्या कामाक हात घालतले। तशेंच कळंगुटकारांच्या वटेंतल्यान फुलना पाकळीची मदत शिवोलकारांक आसतली म्हण ह्या वेळार मंत्री मायकल लोबोन सांगला। ह्या वेळार थळावे आमदार विनोद पालयेकरूय हजर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर शिवोलेच्यान गौतम शिरोडकार। शिवोले सातेरी देवीक प्रणाम करून नमन करून ह्या सरायचे निकते आमी सुरवात केल्ली आसा काम करपाची नाल फोडला आनी म्हाका दिसता काम खूब आहा। पयले सातेरी देवस्थानाचें काम आहा, देवस्थानाचें काम जाल्या उपरांतूच म्हाका दिसता ब्युटिफिकेशनाक हात घालप, टायल्स करपाचे वो एक वाटेनसून तें काम करून येवप जे ऑब्स्ट्रक्ट जायना पळय तशें। मेन काम जे आहा हें देवस्थानाचें आमचो हेल्प आसतलो, फूल नाल्यार पाकळी तरी आमचे वाटेनसून कोंगटकाराचे वाटेनसून शिवोले खातीर आसतलो इतलेंच सांगून थँक्यू सर। पयले सुवातेर म्हणजे हांव थँक्स म्हणटा सर मायकल लोबो सराक, तशेंच आमचे शिवोलचे एमएलए विनोद पालयेकर सराक की तेंच्यांनी आमकां हे हेल्प केल्ली आसा कंपाउंड एंड ट्रॅवल्स। तशेंच आमचे आतां 30 तारखेक देवस्थान हे मोडपाक गेल्ले आसा, त्या करता जशी आमकां ही हेल्प केल्ली आसा तशी सर मायकल लोबोक आमी तशेंच विनोद सराक आमकां हें करता की जाता जाल्यार आमकां हेल्प करचें म्हणून तेंकां देवस्थानां सात